सांग्यार आयआयटी बरोबरच फिल्म सिटी येतली दोनूय प्रकल्पांचे प्रस्ताव घाल्यात आणि ताचेर काम चालू आसा। आयआयटी बाबतीत एका म्हयन्या भितर गुड न्यूज मेळटली अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगले। तशेंच जाणटे लोकांचे उरिल्ले पेन्शनाचे पयशे सप्टेंबर मेरेन तांकां मेळटले अशें सुभाषाचें म्हणणें। आयतारा फांतोडेर पर्वरे भिरांकूळ अपघात जालो। कंटेनराक ओव्हरटेक करतना एका मोटारीन पार्क केल्ल्या ट्रकाक धक्को दिलो। ह्या अपघातांत मोटार चालक संतोष दोड्डामणी हाका जाग्यारूच मरण आयलें। आदिवासी समाजाच्या उदरगती खातीर आरक्षण दिवप गरजेचें आसा अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां। छत्तीसगडांत भाजपाचे परिवर्तन यात्रेत ते वांटेकार जाल्यात। ताचे पयलीं जाल्ले पत्रकार परिशदेंत उलयतना तांणी आरक्षणाची गरज उक्तायली। बागा वाठारांत चलपी बेकायदेशीर मसाज पार्लर घेवन थळाव्यांनी बंद उडयलो। परवानो नाशिल्ल्यान बेकायदेशीरपणान मसाज पार्लर चलयताले। लडकी चाहिए क्या असो प्रश्न एका थळाव्याक केले उपरांत थळावे आक्रमक जाले। देखून थळाव्यांनी मसाज पार्लर बंद उडयले आनी मसाज पार्लराचे बॅनर काडून उडयले। दोन 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातले। मोदी यांचे हात घटमूट करचे खातीर येता ते लोकसभा वेंचणुकेत दोनूय मतदारसंघांतल्यान व्हडा प्रमाणात मतां मेळोवन दिवपाचें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिलें। वाळपय आनी पर्ये मतदारसंघांतल्या बायलां खातीर पर्ये भुमिका मैदानाचेर बायल मेळावो आयोजीत केल्लो। त्या मेळाव्यांत मंत्री उलयतालो। तशेंच सनातन धर्माक हजारांनी वर्सांचो इतिहास आसा, तो कांय लोक नश्ट करपाचो यत्न करतात, पूण तो नश्ट जावचो ना अशें मंत्री विश्वजितान म्हणलें।
बर्लिन पॅरा ऑलिम्पिक्सात मेडल जिखून नामना मेळिल्ल्या एका दिव्यांग खेळगड्याक सरकाराकडल्यान इनाम घेवपाची संद मुकली. हाचें कारण म्हळ्यार ज्या सुवातेर हो इनाम भेटोवपाची कार्यावळ जाल्ली त्या सुवातेर तांची व्हीलचॅर व्हरपाक मेळनासली, देखून गोंय दिव्यांग हक्क संघटनेन हाचो निशेध केला. जाल्यार ह्या गजालीत लक्ष घालपाचें आश्वासन समाज कल्याण मंत्रीन दिलां. चवथीच्या बाजारात येरादारीची आडमेळ जावची न्हय म्हणून आयतारच्या बाजारात वाहनांक नो एंट्री केल्या. दिवचलच्या बाजारात जोडपी सगळे मार्ग बॅरिकेड्स घालून आडायल्या. ट्रॅफिक पुलीस येरादारीचेर नियंत्रण दवरून आसा. तांकां पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी सहकार्य करतात. वाहनांक बाजारांक बंदी घाल्ल्यान पार्किंग वेवस्थेचेर मात ताण येवपाची शक्यताय आसा. पार्किंगे खातीर पयलींची डेम्पो बिल्डिंग वाठार तशेंच कांय सुवाती आरक्षीत केल्यात. म्हजो मतदारसंघ उमेदीन आसा जाल्यार हांव उमेदीन. बारीक बारीक गजाली खातीर जनता म्हाका संपर्क करता आनी हांव एक आमदार ह्या नात्यान जनतेचे वेळार प्रश्न सुटावे करता, अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी सांगलें. मुरगांवच्या जनतेक तांणी लाडली लक्ष्मी आनी मुख्यमंत्री मजत निधी पत्रांचें वांटप केलें. गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळां सर्तीत गोंय एथलेटीक असोसिएशनाच्या 55 एथलेटिक्सांनी वांटो घेतला. 12 सप्टेंबर ते 24 सप्टेंबर मेरेन ह्या खेळगड्यांची तयारी फातोर्डा स्टेडियमाचेर नेटान चालू आसा. राष्ट्रीय खेळां सर्तीत गोंय एथलेटीक असोसिएशन चडांत चड पदकां जिखतले असो विश्वास गोंय एथलेटीक संघटनेचो अध्यक्ष नरेंद्र सावयकार हांणी उक्तायला. चवथी निमतान आयतारच्यान दिवचले माटोळेचो बाजार भरला. माटोळेक लागपी फळां फुलां व्हडा प्रमाणात बाजारात उपलब्ध जाल्यात. माटोळेच्या वस्तूंची खरेदी सुरू जाल्या. चवथीच्या आदले दीस म्हळ्यार सोमाराक खरेदीक नेट येतलो असो विश्वास विक्रेत्यांक आसा.
छत्तीसगडात काँग्रेस सरकाराक घरात हाडपाचो वेळ आयला. डबल इंजिन सरकार जावपा खातीर भाजपाक भरघोस मतां दिवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें. छत्तीसगड विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारा वेळार मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयताले. छत्तीसगडात काँग्रेस सरकाराक घरात हाडपाचो वेळ आयला. डबल इंजिन सरकार जावपा खातीर भाजपाक भरघोस मतां दिवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलें. छत्तीसगड विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारा वेळार मुख्यमंत्री उलयताले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कुशळ फुडारपणाखाला भारत देशान संवसारभर नांव जोडलां अशें मत दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी उक्तायलें. भाजपाच्या सेवा पखवाजा निमतान दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत आयोजीत कार्यावळीत दोतोर उलयताले. ताच्या पयलीं आमदारांच्या हस्तुकीं भलायकी केंद्र तशेंच पुलीस स्टेशना कडेन झाडां लायलीं. उपरांत भलायकी केंद्रांतल्या दुयेंतींक फळां वांटलीं. खाजन सोसायटी ऑफ गोवा हांच्या वतीन खाजन जमनीचे जतनाये विशीं शेनवारा पॅनल डिस्कशन जालें. ह्या डिस्कशनात पॅनलिस्ट रामराव वाघ, क्लॉड आल्वारीस तशेंच खाजन वाठारांतले शेतकार हाजीर आशिल्ले. खाजन शेतां संकश्टांत आसात. खाजन शेतांचे जतनाये खातीर उपाय येवजण करपा विशीं ह्या वेळार चर्चा जाली. मोरजेचो सैम बाप्पान वाचोवचो अशें गाराणें चवथीच्या 6व्या दिसा गणपतीक घालतले अशी माहिती ॲडव्होकेट प्रसाद शहापूरकार हांणी दिल्या. व्हड व्हड बांदकामां, दोंगर कापणी तशेंच दर्यादेग वाठारांनी अतिक्रमणां करपाचें प्रमाण वाडलां. हाका लागून गाराणें घालून हो प्रश्न गणपती बाप्पानूच आतां सुटावो करचो आनी गांव वाचोवचो अशें ह्या गाराणे वरवीं सांगतले अशें शहापूरकर हांणी सांगलें. दवल्ले वाठारांतल्या कुमरा झरी कडेन गणपती विसर्जन करपाक सुमार 400 परस चड भाविक येतात. भाविकांनी फुलां आनी हेर साहित्य उडोवन झर प्रदुशीत करची न्हय अशें आवाहन नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकारान केलें. आयतारा दवल्ले वाठारांतल्यान नूतनीकरण केल्ल्या कुमरा झरीचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयतालो.
विमल निरंकालांगाच्यान लोटले पणजे वचपी कदंबा बसीचो आयतारा सकाळी शिरोडा साकरवाळ हांगा अपघात जालो. ड्रायव्हराचे स्टेरिंगा वयल्यान नियंत्रण गेल्ल्यान बस व्हरून झाडाक मोकली. ह्या अपघातांत 11 प्रवाशी जखमी जाल्यात. एक प्रवाशी चड गंभीर जखमी जाल्ल्यान तिका उपचारा खातीर बांबोळे जीएमसीन भरती केल्या, जाल्यार कांय प्रवाशांक मडगांव उपचारा खातीर दाखल केल्यात, जाल्यार कांय प्रवाशांक किरकोळ मार लागिल्ल्यान तपासून घरा धाडले. गोकुळवाडी साखळी जाल्ल्या अपघातांत 3 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 4 चाकी गाडयेच्या मालकाचो दोळो लागिल्ल्यान ताणें फुडल्यान येवपी टेम्पो आनी दुचाकीक धपको दिवन एका दुकानाचेर धडक दिली. जखमी जाल्ल्या 3 जाणांक उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात. फुडलो तपास चालू आसा. मांद्रेच्या मराठवाड्यार केल्ल्या ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण करतना वीज खात्यान पंचायत मंडळांक विश्वासांत घेवंक ना असो आरोप मांद्रेचो सरपंच ॲडव्होकेट अमित सावंत हांणी केला. आगरवाड्यावेले वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक प्रोटोकॉल खबर ना काय कितें असो प्रश्नूय ताणें उपरासला. अशें करून वीज खातें आमदार आनी पंचायत मंडळां मदीं झगडी लावपाक सोदता असोय आरोप तांणी ह्या वेळार केला. दोन 2012 वर्सा म्हाका तिकेट थंय काडली. सुरवातीक आपल्याक वायट दिसलें, पूण उपरांत आपूण पक्षा खातीर काम करीत रावलो. मनोहर पर्रीकाराच्या शब्दाक मान दिवन पक्षा खातीर काम करीत रावलो. निस्वार्थीपणान पक्षा खातीर काम केल्ल्यानूच आयज खासदार जावपाक शकलो अशें राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन म्हणलें. पेडणे एका कार्यावळीत तानावडे उलयतालो. गोंयचे भुरगे खेळा मळार बरी कामगिरी करनात म्हणून खेळा मंत्री गोविंद गावडे खेळा संघटनांक तासून उडयला. खेळा संघटनांनी राजकारण चलता, फक्त व्हडल्या पदांचेर बसपा खातीर राजकारण चलता, देखून खेळगड्यांचो फुडार पिड्ड्यार जाता. सरकार फावो ती मजत करपाक तयार आसा, पूण समज खेळगड्यांक पिळपाचो यत्न चल्ला आसत जाल्यार ते खेळगड्यांक खेळा खात्या कडेन कागाळ करची, ताचेर बेगीनूच कारवाय जातली अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन शिटकावणी दिल्या. तशेंच साधन सुविधा ना म्हणून खेळगड्यांनी कारणां सांगची न्ही, स्वताची जिद्द आनी आत्मविश्वासाचेर खेळगड्यांनी फुडें वचचें असो उलो गावडेन खेळगड्यांक मारला.
म्हापशेच्या येरादारी पुलिशेन रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्यो बेवारस गाडयो काडपाची खासा मोहीम राबयली। ह्या मोहिमेत पुलिशेन पार्क केल्ल्यो बेवारस गाडयो उखल्ल्यो। भौशीक सुवातेंचेर गाडयो पार्किंग करचे न्हय, तशेंच दर एकल्यान पार्किंग नेमांचे पालन करचे अशें येरादारी पुलीस सांगतात। पिळगांव वाठारांतल्या भाजी विक्रेत्यां खातीर आतां कायमस्वरुपी शेड मेळ्ळ्या। जिल्लो पंचायत फंडांतल्यान 5 लाख रुपया खर्च करून बांदिल्ले हे शेडीचे शेनवारा लोकार्पण जाले। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याचे 15 तारखेक हे शेडी खातीर बुनयाद घाल्ली। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून आमदार आनी हॉर्टिकल्चर महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले। पिळगांव सारमानस जंक्शना कडेन ही शेड बांदल्या। बायलांनी कोणाचेर आर्थीक नदरेन निंबून रावपाक जायना, फक्त रांदचे कुडींत मर्यादीत रावच्या परस भायर सरपाक जाय। दर एका बायलेन आत्मनिर्भर तशेंच स्वयंपूर्ण जावप गरजेचें अशें पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान म्हणलें। शेनवारा कोरगांव वाठारांत चवथीच्या बाजाराचें उक्तावण केले उपरांत आमदार उलयतालो। राजकीय फुडाऱ्यांच्या फाटल्यान धांवपा खातीर आपमजत गट तयार करूं नाका। बायलांनी आत्मनिर्भर जावपाकूच जाय। बायलांनी घोव वा कोणाचेर आर्थीक दृश्टीन विसंबून रावपाक जायना, देखून दर एका बायलेन आत्मनिर्भर जावप गरजेचें आशिल्ल्याचें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता। केपें आयोजीत केल्ल्या माटोळी बाजाराच्या उक्तावणा वेळार सुभाष उलयतालो।